गोयच्या गोमंतेश्वर संत सेना संघा वतीन आयोजित केल्ल्या खास सत्कार सुवाळ्यात अनुचित साहित्य अकादमी कोंकणी बाल साहित्य पुरस्कार मेळोवपी भौमानेस्त लेखिका नयना आडारकर हांचो भोवमान केलो। ह्या सुवाळ्यात कवित्री आणि साहित्यीक नूतन साखरदांडे तशेंच गोंय विद्यापीठाचे विभाग मुखेली आणि साहित्यीक प्रकाश पर्येकर, हिंदी प्रचारक आणि साहित्यीक प्राध्यापक विलास सुर्लकार तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्लीं। अनुचित साहित्य अकादमी कोंकणी बाल साहित्य पुरस्कार मेळोवपी नयना आडारकर ह्यांच्या सत्कार सुवाळ्याक उपस्थित आशिल्ले मुखेल सोयरे गोवा विद्यापीठाचे कोंकणी विभाग मुखेली आणि साहित्यीक डॉक्टर प्रकाश पर्येकर तसेच या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा भौमानेस्त नूतन साखरदांडे, मानविक सोयरे प्राध्यापक विलास सुर्लकर, रवींद्र मांडोळकर, प्रमोद कारापूरकर, खास निमंत्रित SD तेंडुलकर तसेच आयचे मुख्य म्हणजे जाचो सत्कार सुवाळो जातलो अशे नयना आडारकर हांणी संस्थेचे संत सेना संघाचे अध्यक्ष रमेश महाले त्याच बरोबर संत सेना संघाचे एडवायझर श्री अनंत विनोडकर मोठ्या संख्येन उपस्थित आशिल्ले साहित्यिक संत सेना संघाचे पदाधिकारी सदस्य आणि साहित्य प्रेमी ॲक्च्युली गोमंतेश्वर संत सेना संघ गेली कितकीशीच वर्सां समाज सेवा तसेच कल्चरल फिल्डान काम करता आणि पहिलेच खेप तांच्यांनी साहित्य हातून म्हणजे जे कोणाक पुरस्कार मेळ्ळा तांचो भोवमान घडोवपाचो सुवाळो केला आणि म्हाका दिसता हे एक नवे पावल तांचे साहित्य क्षेत्रांत काम करपाचे। खरे संत सेना संघ अभिमानाच पात्र आसा। संत सेना संघाचो हांव खुबशे वर्सां कार्यक्रम पळयता, तांचो नियोजनबद्ध रित्या कार्यक्रम आसता। एक प्री प्लॅन जावं प्लॅन एक दर्जेदार कार्यक्रम सदांच ते दिता। तुम्ही पळयतले आतां हो कार्यक्रम फुडें कसो वयतलो तो आनी एक आयच्या ज्या साहित्य क्षेत्रांत ज्यांनी काम केलां तांचो सत्कार घडोवन हाडप हेज्या फाटल्यान एक हेतू आसा, जेणे करून नव्या साहित्यिकांक त्याची उर्बा मेळची आनी नवे साहित्यीक तयार जावचे अशें म्हणून गोमंतेश्वर संत सेना संघाच्या पदाधिकाऱ्यांक हांव खरेंच मना काळजांच्यान देव बरें करूं म्हणटा। म्हाका आपयल्या बद्दल तशेंच म्हाका दोन उतरां उलोवंक दिल्या बद्दल तांच्या मनानसून हांव धन्यवाद म्हणटा। देव बरें करूं। गोमंतेश्वर संत सेना संघ गोवा ह्या संस्थेन घडोवन हाडिल्लो सुंदरसो कार्यक्रम हांगा जाता सुरू जाला। खूप आनंदाची गजाल की नयना आडारकर हांकां 2 वर्साचो बाल साहित्याचो पुरस्कार फावो जालो। ती आमचे खातीर एक ज्येश्ठ कवयित्री, ज्येष्ठ कथालेखिका आणि बाल साहित्य सातत्यान बरोवपी। नयनाबाईक हांव खूप विद्यार्थी आसतना पळयत आयलां आनी तांचें हांवें साहित्य वाचून आमी व्हड जाल्यात, पूण आमचे कडेन तें आसा आनी ह्या नदरेंतल्यान आमी विचार करतना कितें आमी जेन्ना कोंकणींतल्यान बरोवपाक लागतले साहित्य बरयतले तेन्ना थंयची एक धनसंपदा जी आसा, थंयचो वाठार आसा, थंयचो परिसर आसा, थंयची समाज वेवस्था ती कोंकणींतल्यान तरी बरी प्रोजेक्ट जर जाली जाल्यार ती सर्वदूर पावतली अशें ह्या मनाचो हांव त्या अनुशंगान हे घडटा। हांगा आमचे हांगा म्हापशेचे अणसाबाटचे शेजारी आसा श्री पांडुरंग वालोरकर आनी खूब जाणां हांगा म्हाका दिसता म्हापशेकाराय बी। तर सगळ्यांक आनी तुमकां गोंयच्या हेर वाठारांतल्यान ह्या सगळ्यांच्या मोगान आनी ह्या संस्थेच्या मोगान आयिल्ल्या तुमकां सगळ्यांक म्हजो नमस्कार। सगळ्यात पयलीं हांव गोमंतेश्वर संत सेना संघाचे काळजांतल्यान अभिनंदन करता, कारण ताणें अशे तरेची कार्यावळ आंखली जे आनी आज साहित्यीक पंचमुर्तीचो हांगा भोवमान करपाचो थारायलो। अशे तरेची कल्पना मनात येवप म्हणजे एक साहित्यिकांक एक सुख दिणो असो हो अणभव आनी तांचो सन्मान अशें हांव समजता। नाजाल्यार तशेंच आमच्योय आसा सारस्वत समाज आसात किंवा दैवन्य समाज आसात
ते चडशे म्हाका दिसता तांच्या तकलेन हें केन्ना सुचूना, ते चडशे फूड फेस्टिवलाच्या फाटल्यान आसता. तेन्ना अशे तरेची ही साहित्य फेस्टिवल जावप खूब गरजेचें कशें म्हाका दिसता. आतांकूच आयचे सत्कार मुर्ती आसात जे सगळे साहित्यिकूच आसात, जे प्रोफेसर विलास सुर्लकर, श्री रवींद्रबाब माड्डोळकर आणि साहित्यीक श्री प्रमोद बाब कारापुरकार हांचे हांव आज अभिनंदन करता की आज एक असो दुर्मिळ असो योगायोग जाला की नयनाबाई ही म्हजी इश्टीण आसा आणि म्हजे घरकार अरुण साखरदांडे हांचो इश्ट HD तेंडुलकर आसा. म्हणटकच हो एक दुर्मिळ योगायोग असो आज साधला, ताजें म्हाका खूब बरें दिसलें. आणि परत एकदां तुमी म्हणटा की काशीनाथ शांबा लोलयेकाराचो भोवमान घेवपाक तुमी हांगा आयले म्हणून तुमचे परत एकदां अभिनंदन. तर नयन, तुझ्या कवितांच्या प्रतिमांतल्यान मनसावर फुल्ली आणि किसरां जावन ती वाचकांच्या काळजाक तोपली. तुझ्या कथा वाचून तुवें वाचप्याच्या काळजाचें स्पंदन वाडयलें. चाफो बटमोंगरी वांगडा तुवें काटेकुवरूय रोयली आणि तांच्या पवनाची गळसरी वाचकाच्या गळ्यान घाली. आणि त्याच वांगडा बाल साहित्याचो व्हडलो हार तुवें कोंकणी सरस्वतीच्या गळ्यान घालो. देखूनच आज तुका हो मानाचो पाठ फावो जालो. ह्या खातीर हांव आज खूब खुशी जाला. हांव फाटीं वळून पळयता तेन्ना म्हाका तरणाटें नयन याद जाता. म्हणटना वाड्यावेल्या बार्रान जमता तशी शाळेन भुरगीं जमता काय, शाळा अशी आसता काय, किंवा सोबीत सुंदर चली हांव पिराय म्हजी 16. ते 16 म्हणटा तेच म्हाका खूब आवडटा. आणि ते जेन्ना ही कविता म्हणटा तेन्ना हांवूय बी 16 म्हणटाले ताजे बरोबर. सोबीत सुंदर चली हांव पिराय म्हजी 16, हर्षान म्हाका दिसता पळेन दिसाक 17 वेळा. अशी व्हडली कविता आसा, पूण हें आज कवी संमेलन न्ही म्हणून हांव इतल्यारूच थांबता. तर अश्यो कविता म्हणत जेन्ना नयन म्हाका चित्रंगीच्या मेळाव्यान मेळ्ळें तेन्नाच पयल्याच भेटीन ताच्या सुंदर सादरीकरणान हांव भुल्लें आनी आमी खऱ्यांनीच एक बऱ्यो इश्टिणी जाल्यो. आनी इश्टिणी जाल्यो आमी समकालीन समवयीन, पूण आमची इश्टागत आतां 40-45 वर्सां जाली तशीच चालू आसा. मनान काय हेवे दावे नासतना आमी बरोबर आमचो साहित्याचो प्रवास सुरू जालो. आनी ताका हांव वयर वयर सरतना जेन्ना पळयता तेन्ना म्हाका खूब खोशी जाता. गडगड तडतड वादळ वारो पाऊस, हातून कसले कवीत. गडगड तडतड वादळ वारो पाऊस, हातून कसले कवीत. हे तर म्हजें सच्चें जिवीत, हे तर म्हजें सच्चें जिवीत.
अशा ह्या वादळी जिणेतूय म्हज्या लेखणेक तिगून दवरपी सरस्वती मायेक हांव वंदन करतां. म्हज्यांतले साहित्यीक गुण वळखून म्हाका साहित्याची वाट दाखोवपी म्हजे बाबा सर्गेस्त रंगनाथ सुर्लकार, पोथी पुराणां श्लोक अशें वाचून म्हाका साहित्या कडेन ओडून व्हरपी म्हजी आवय इंद्रा, जिवनांतल्या बारीक मोठ्या अणभवांकडे म्हजी वळख करून दिवपी म्हजी आजी सुंदराबाई बाबूसो नावेलकार, हांकां म्हजें नमन. वादळांत नाक आपटून सामकें मातये भरवण जाता अशा वेळार म्हाका आदार फाटसून आदार दिवपी म्हजो भाव भावज, भयणी, म्हजी भुरगीं आनी म्हज्यो खाशेल्यो इश्टिणी, इश्ट परिवार, म्हजे समाज बांदव हांकां हांव तांच्या दिनांत. कोंकणी चळवळींत म्हाका हेमाबाईन हाडलें, हेमाबाई नायक आनी हाडलें. आनी मागीर म्हजें तातूंतल्यान हांव कोंकणी चळवळीन पावलें. रायटर आनी फायटराची भुमिका बरयता, रायटरूय जालें, फायटरूय जालें. आनी मागीर साहित्य बरोवपाक लागतका मागीर हांव बरयतालें, सगळें हांव तोखणाय करताली. म्हणजे मनोहर बाब सरदेसाय म्हणत, मागीर नागेश बाब करमली, मागीर गुरुनाथ बाब केळेकर मुद्दम येताले म्हज्या घरा ते मडगांव आसतना. मागीर हेमाबाई, पुंडलीक बाब तोखणाय करप म्हजी. आनी म्हाका दिसता हांव कितें तरी बरयता. आनी मागीर म्हणजे जेन्ना साहित्य सगळ्यान पयलीं म्हाका ब्रेक दिलो बाल साहित्यान तरी, तो दिपा बुरकुंडे हांणी आपल्या हरिप्रकाशनाच्यान म्हणजे एक दिव काणयो बरोवन म्हाका अशें म्हणून काणयेचें हांव पयलीं पिशें. भुरग्यांक म्हाका काणयो सांगपाक खूब आवडटा आनी भुरगीं म्हजे कडेन पिशी कशी जाता खबर ना. हांव भुरग्यां मदीं भुरग्यांक जाताना काणयो सांगता काणयो रचपाक लागलें. तेंकां तूं काय बरें सांगता, तूं बरोवन काड गो. बरोवन एक पुस्तक आयलें आनी तें दिपा म्हणजे मोगान पडिल्लें आनी 9 पुस्तकां म्हजे कडल्यान बरोवन घेतली. अक्षरशः फाटल्यान लागून तापोवप म्हाका दिना तूं फाल्यां अशें करतलें तशें करून हांव म्हजे कडल्यान बरोवन जाली. तर म्हाका रोल कितें तर म्हणपाक वॉट ऑफ थँक्स तुका, बरें आसा, बारीक सवाय भितर सोडलो. ओके, तर उपकाराचें भाशण करपा पयलीं हांव आयच्या ह्या कार्यावळीचें अध्यक्षपद भुशयला बद्दल बाय नूतन साखरदांडे हांचे हांव मना काळजांसून देव बरें करूं म्हणटा. फोंड्यार डॉक्टर प्रकाश परेकर तुमी हांगासर आमचें इन्विटेशन एक्सेप्ट केलें आनी आयच्या ह्या कार्यावळीक मुख्य गेस्ट म्हणून आयले, चीफ गेस्ट म्हणून आयले, तुमच्या मना काळजांसून संस्थे तर्फे देव बरें करूं म्हणटा. 12 वर्सां आमच्या संस्थेक जाली. 12 वर्सां आमी कार्यावळ न चुकता करता. ते म्हणजे गोमंतेश्वर देवालयान आमी शिवरात्री दिसा कल्चरल प्रोग्राम करता आनी हेजें श्रेय देवळाच्या कमिटीक वयता. तशेंच आमचें मन राखपा खातीर, तशेंच आमच्या उतराक मान दिवन हांगा आयल्या बद्दल स्पेशल इन्वायटी श्री लक्ष्मीदास मर्णेकर हांचे हांव मना काळजांसून देव बरें करूं म्हणटा. जी मेन कार्यावळ म्हणजेच सत्कार सुवाळो. सत्कार कोणाचो करपा, नयनाबाचें नांव फुडें आसलेलें, एकट्याचो कसो सगळ्यांचोच करुया. कारण हे साहित्यीक जे आसा तेंची आमी कविता वाचता, लेख वाचता, पेपराचेर पुरवणी येता त्यो वाचता केन्ना केन्ना, पूण तेंचो खंय तरी एक दखल घेवपा जाय. आयचे सत्कार मुर्ती बाय नयना आडारकर, भौमानिस्त SD तेंडुलकर, प्रोफेसर विलास सोनसुल्लकर, श्री रवींद्र माडोळकर आनी आमचो सगळ्यांचो लाडको PK म्हणजेच प्रमोद कारपूरकर बाब. सगळ्या साहित्यिकांच्या मना काळजांसून गोमंतेश्वर संत सेना संघातर्फे हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुम्ही आमचो मान राखलो, आमी तुमचो मान केलो आनी तुम्ही आमच्या उतराक हांगासर येवन तुमचो भोवमान स्विकारल्या बद्दल मना काळजांसून देव बरें करूं.